हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आमी हेडलँड सडा मोर्मुगांव हांगासर आहा आणि म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हो स्विमींग पूल. नवो स्विमींग पूल हेंच्यांनी आतां इनॉग्रेट करून 1-2-3 म्हयने जाले आणि आयज ह्या स्विमींग पुलाची परिस्थिती अशी आहा की स्विमींग पुलान फक्त बेबी पूल जो आहा न्हू तो ऑपरेशनल आहा आणि बाकीचे जे सगळे पूल आहात न्हू ते बंद आहा. आतां हांगासर जो स्टाफ घेवपाक जावो, कितें स्टाफ ना हांगासर, ते 4-5 जाण कोण बाबडे वॉचमॅन बीन आहा न्हू तोच स्टाफ हांगासर. सो हांगासर आयज सरकाराक आमी विचारूंक सोदता, तुमी इतके कोटी मोडून जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स करतात न्हू, कितें आमचो टॅक्साचो पयसो हांगासर लागता. ओके, सो जेन्ना इतले पयशे मोडटात न्हू, कितें करता ते व्यवस्थीत करा न्हू. आतां हांगा स्टाफ जावो तो स्टाफ घेवपाक जावो, जे भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय ते फूल फ्लॅश ट्रेनिंग स्टार्ट करपाक जाय. आतां थोडे जे भुरगे व्हडले जे आहात न्हू ते भुरगे आमचे पणजे बिणजे बीन हेका वयता, प्रॅक्टिसेक वयता, कळ्ळें तुका, स्विमींग कोचिंग घेवपाक. सो आयज जेन्ना म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना म्हाज्या फुड्यान जेन्ना स्विमींग पूल आहा न्हू जाल्यार भुरगे भायर कित्याक वयता हो एक प्रश्न चिन्ह. आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की जर तुमी इनॉग्रेट करतात न्हू तो बंद दवरूं नाका, तो सोमतोच चालू करा. स्टाफ घाला थंय, जे कितें स्टाफ जाय ते घाला थंयसर आणि ऑपरेशनल करा ते जे प्रोजेक्ट्स आहात ते. आणि इफ सपोज जर तुमचे कडेन जर जायना न्हू जाल्यार कोटी कोटी मोडून हे पयशे आमचे वेस्ट करूं नाका. आमी आयज जे प्रोजेक्ट तुमी केलेत न्हू स्पोर्ट्साच्या नांवान, खुबशे प्रोजेक्ट्स फेल जाल्ले आहा. फॉर एक्झाम्पल तिलक मैदान सगळो व्हांवता, आख्खो परिस्थिती सारकी वायट आसा. ह्या प्रोजेक्टाची तशी परिस्थिती जावपाक जायना म्हणून हांव म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट, आमदारा कडेन म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट आणि आमच्या सीएमा कडेन की असे प्रोजेक्ट्स बांदून बेश्टे दवरूं नाका. कितें ते मागीर पिड्ड्यार जाता, तेंचो सारको पुरेपूर उपयोग करा, जेणे करून भुरगे आमचे बऱ्यांतले बरे भशेन स्टेट लेवलाक, नॅशनल लेवलाक आणि इंटरनॅशनल लेवलाक परफॉर्म करतले. देव बरें करूं.